पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी यांच्यानी आज PM किसान निधी व जवळपास 9.5 लाख 9.5 कोटी शेतकऱ्या खातीर जवळपास 19 कोटी रुपया हे पुराय देशभर जे आसा डिस्ट्रीब्यूट केले. ऑलमोस्ट गोंयांत 19,000 कोटी 19,000 कोटी रुपया जे आसा पळय म्हणजे पर फार्मर इट इज 2,000. गोंयांत त्याचो फायदो अप्रॉक्सिमेटली 9,000 प्लस फार्मरां खातीर हातूंत ताचो फायदो मेळटा. ताज्या पेक्षा आमकां खूब म्हत्वाची गजाल आशिल्ली म्हणजे तांच्यांनी सिलेक्टीव फार्मर्स वेगवेगळ्या राज्यांतल्यान तांच्यांनी डायरेक्टली तेंच्या कडेन कम्युनिकेशन केलें, व्हर्च्युअल मोडांतल्यान तेंच्या कडेन उलयलें. आमची गोंयांतली प्रतिभा वेळी ही नेत्रावळी गांवांतली प्रतिभा वेळी ती सिलेक्ट जाल्ली आणि आज तिने आपूण कशा पद्दतीन फार्मिंग करता इंटिग्रेटेड फार्मिंग जे गोंयांत जाता विशेश करून ते तिने एक्सप्लेन केलें. श्री पद्दतीन जे भात लायता ते तिने एक्सप्लेन केलें आणि इकॉनॉमिक वायबिलिटी कशी आसा हे तिने सांगलें. प्रधानमंत्री किसान निधी जो येता तो फार्मर कशा पद्दतीन वापरता हे बी तिने एक्सप्लेन केलें. खरोखरूच म्हणजे गोंयकारां शेतकारांच्या वतीन माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजींचे हांव खूब खूब आभार मानता. हांव सगळ्या फार्मरांच्या वतीन तेंचे अभिनंदनय करता. दॅट इज वन. दुसरी मिटींग जी आशिल्ली ती आमची संजीवनी शुगर फॅक्टरी खातीर आमचे एग्रीकल्चर मिनिस्टर उपमुख्यमंत्री बाबू कवळेकर आणि आमच्या त्या कमिटीचेर NRI कमिशन बाबनरेन सावयकर आसा. तांची जी कमिटी दोनूय कमिटी म्हणजे एक जी 2 तरेच्यो कमिटी ज्यो अपॉयंट तेंच्यांनी केल्ल्यो आसा तांच्या बरोबर आमी ऑलरेडी नोटिफाय केला किंवा पुराय भारत देशांत अशा पद्दतीचो रेट कोणूच दिना. तांकां जो रेट आमी 3,000, 2,800, 2,600 जो 5 वर्सां तांकां दिता म्हटला त्या प्रमाणे तांकां तो रेट दितले. तेंच्यांनी सगळे सॅटिस्फाय करून ते एग्री जाल्ले आसा सगळ्या हेजेर ऑलमोस्ट. म्हणजे संजीवनी सुरू जायसर आमी ह्या नोटिफिकेशनाचे आमी बंधनकारक आसा. दुसरे संजीवनी सुरू करपा खातीर आमी ऑलरेडी आमकां 58 crores of rupees इंटरेस्ट सबवेन्शन जे गव्हर्मेंट ऑफ इंडिया कडल्यान आमकां प्रोजेक्ट पास करूनय हाडला. ऑलरेडी कन्सल्टंट ऑन बोर्ड येतलो आनी एक थोड्या दिसां मदीं आमी परत एकदा रिवायव करपा खातीर संजीवनी फॅक्टरी ही आमी हे आतां RFQ फ्लोटींग हो विशय संजीवनीचो विशय रिजॉल्व जातो. दुसरें ते GST आनी बाकीच्या संदर्भांतले मिटींग आशिल्ल्यो जालें